온도로 모이박사사 바빠 부탁하며 온도로 모이박사사 바빠 부탁하며 온도로 모이박사사 바빠 부탁하며 온도로 모이박사사. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं तुका आयुश्याची कृपा दिवं आनी माय मोगाच येवकार आजच्या सकाळच्या मिसाक. हे मिसांत आमी आमचे सोंपून गेल्ले बाबा झेवियर मेंडिसा पासत मागता ताची गोची आज म्हयन्यान चौगडास करतात. झेवियर आमच्या बाबाक सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपल्या विसवांत घे म्हूण मागतना आपलो वाडदीस समारंभ जाल्या पासत मागुया. जेडन फेर्नांडीस, पियर फेर्नांडीस, डिओन फेर्नांडीस, झेब रोड्रिगीस ह्या आनीक आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक देवाची कृपा आनी सर्गीचे आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच आज आपल्या घरांत सायबीणमांची भेट स्विकारतात व्हडले बाटू लुइजा अब्रेव आनी दोंद्रे क्लारीन सिल्वेरा. सायबीणमांचे भेटींतल्यान ह्या कुटुंबांचेर देवाचो आशिर्वाद आनी सर्वय आत्मीक देणी तांकां मेळूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत हे संवसारांत थोडेच दिसांचें. जाता तितल्या लोकांक बरें करूंक, जाता तितलें बरें शिंपडावंक आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताक आमच्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान गोवाय दिवंक आमकां एक एकल्याक आव्हान आसा. आमी कपडे घाले म्हूण, गोड्यांत भिंतीन घाले म्हूण, दुसऱ्यो आल्लुको घाले म्हूण आमी जायना क्रिस्तांव. आमी क्रिस्ताचे गोवाय जाता आमच्या जिविताचे देखींतल्यान आनी उतरांतल्यान. तर आमचें जिवीत एक परजोडीत देख जावंक आनी झेवियर आमच्या भावाक सासणीक विसवान जागो मेळूंक हे मिसांत मागुया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून दोनान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. हे सद्भाग्यवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो विसा विसा काकुतो विसा विसा काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो. प्रार्थुया. सोर्पदवेदार देवा आमचे बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणो जावंक पावूं.
अशें उतरांनी तशेंच कन्यांनी क्रिस्ती जिविताक गोंय दिवपाक आमकां उपकारता तेंच करूंक आमकां तूं कृपा दी. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाणवाय आपल्याच भुरग्यांक वाडयता आनी आपणाक सोदतल्याचो परमस कोत्ता. तिचो मोग कोत्ता, ती जिविताचो मोग कोत्ता. तिका सकाळीं तावन सोदता ती कुशलकायेन भोंवतली. तिका गोट वेंग मारून रावता तांकां मोहिमा मेळटली. खंयसरूय ती वचूं सोरेस्पोर तांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तिची सेवा कोत्ता ती भोव पवित्र देवाची सेवा कोत्ता आनी तिचो मोग कोत्ता तांचो सोरेस्पोर मोग कोत्ता. आनी तिका आपल्या ध्यान मोन लायता तो सुरक्षीत जियेतलो. तिचेर फातेतल्यांक ती मेळटली आनी ताची संसोद तिका आपलें दायज करून भोगूंक पावतली. पयलीं ती ताका वांकडे तिकडे वाटेन चलयतली आनी भिरांत आनी बिजूटपण ताचेर हाडटली. तिच्यान ताचेर विस्वास दवरूंक जायसर ती ताका कोश्टयतली आनी कडक फॉर्मणां उदेशी ताची परिक्षा कोत्तली. पूण शेवटी ती ताका परतून नीत रस्त्यार पावयतली आनी आपले गूट ताका उक्ते कोत्तली. तिका सोडून तो पयस गेलो जाल्यार ती ताका सांठली आनी ताचें निसणटो जावंक दितली. देवाचें उतर. देवाचे ओडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजे समृद्धीचो मोग कोत्ता ती ओड शांती भोगतात. परतून म्हणुया. तुझे समृद्धीचो मोग कोत्ता ती ओड शांती भोगतात. तुजे समृद्धीचो मोग कोत्ता ती ओड शांती भोगतात. ती कित्याकूच आदलून पडची नात. तुजे कायदे आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. सगळ्यो म्हज्यो कोन्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. जबाब. तुजे समृद्धीचो मोग कोत्ता ती ओड शांती भोगतात. तूं म्हाका तुजे नेम शिकयताय देखून म्हज्या तोंडांतलीं गोलूंक वाकाणीचीं उतरां. तुजे सगळे हुकूम नितीचे देखून म्हजी जीब गावूंक तुवें दिल्लें उतर. जबाब. तुजे समृद्धीचो मोग कोत्ता ती ओड शांती भोगतात. तुजी वाट पोल्योन आसा सोरेस्परा म्हज्या तारोका. तुजे समृद्धी आसा सगळो म्हजो संतोश. म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका वाखाणटलों. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका आदार मेळूंक. जबाब. तुजे समृद्धीचो मोग कोत्ता ती ओड शांती भोगतात. उद्गाराक उबी रावया. Solvesporaxoy, 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 solvesporaxoy. सोमी म्हणटा वाद सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचूना बोगोर म्हज्या वरवीं. Solvesporaxoy, 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 solvesporaxoy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुनिया. जुवावान उलोवन जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो. जेजून म्हळें, ताका मना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान वीज मीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट
उलयत असो कोणूच ना. तर आमचेर आड ना, तो आमचे बागा आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणणी तुका क्रिस्ता. बडी भावनो, एका गांवांत खंय एक कुटुंब आसलो. दर्या तालिगांव कुटुंब आसलो. आनी हे कुटुंबांत खंय कुटुंबाच्या वडिलां लागीं एक मुदी आसताली. आनी ती मुदयेक खंय तिकां आसली. आनी ही मुदी खंय बोटाक घालतोच त्या कुटुंबांतलो मनीस जो ती मुदी घालता तो शांत आसतालो, मोगाळ, दयाळ, खुशाल असली भावना दाखयतालो ही मुदी दिशी. सम कायंड ऑफ मॅजीक रिंग अशें दिसतालें. पूण तो मनीस खंय खरेंच शांत आनी खुशाल, ताचें सगळें कसलेंच वायट दिसनासलें. अश्यो ही पिळगेचे पिळगेक ही परंपरा चलताली. त्या घराच्या बापायक खंय आतां तेक पूत आसले. आतां ही मोदी खंयच्या पुताक दितलो? बापायच्या मनांत खंय सगल्यो गो तेंच दिसतालें, कोणाक दितलो हांव ही मोदी? आनी तेणें चिंतलें खंय हांव मोदच्या आदीं आनीक 2 करतलो हेच मुदये सारकी. आनीक मोदच्या वेळार मोन्नाची बाजीर आसतना ताणें तेका पुतांक आपयले आनीकूय 3 मुदयो दिल्यो एकूच सारक्यो. ह्या तेगाय पुतांक खबर नासली वीच इज द ओरिजिनल रिंग, वीच इज द सो टू से मॅजीक रिंग. हें ओरिजिनल रिंग खंय गोमतालें? स्वभावांतल्यान गोमतालें. एक मनीस जो हें रिंग घालता ताच्या स्वभावांतल्यान गोमतालें दॅट ही हॅज दॅट रिंग. आतां तेगूय पूत बापूय मोदतोच. ताका मातशे बापायचो राग आयलो. अरे खंयचें ओरिजिनल हें सांगू ना बापाय, तिनूय एकूच सारकी. तांणी चिंतलें आमी आमचे मदें डिस्कशन करून झगडून कोलो पाहिजे. कोणूय तरी ह्या गांवच्या एक जाणट्या लागीं जो आमचे पायक वळखतालो आनी पायचो स्वभाव तो जाणालो ताचेर विचारया. आनी ते तिनूय रिंग्स घेवन खंय ते जाणट्या मनशा बरोबर गेले त्या गांवच्या. ते जाणट्यान खंय बारीकसाणेन तिनूय रिंग्स पळयली आनी ती तिनूय रिंग्स तेगाय पुतांक दिले आनी तांकां सांगलें बाबा तुमी हें घराक घेवन वचात. आनीक हें रिंग घालतोच तुमचो एक एकल्याचो स्वभाव बरो, शांत, खुशाल, दयाळ, बरेपणान भरलेलो जाल्यार तें रिंग ओरिजिनल म्हूण समजात. तिनूय रिंगां एक सारकेची. तुजे लागीं ओरिजिनल रिंग आसा म्हूण कशें कळटलें? तुज्या स्वभावांतल्यान. पीपल वील नो दॅट यू हॅव द रिंग, द ओरिजिनल रिंग, इफ यू चेंज युअर एटिट्यूड्स. इफ यू आर नायस, गुड, चियरफूल, फॉरगिवींग, अंडरस्टँडींग, कायंड, असल्या स्वभावांतल्यान तुजें रिंग ओरिजिनल म्हूण तुज्यान समजूं येता. भयणी भावांनो, आमी सगलीं आमकां देवान काय बरें हें रिंग दिलां. आमी सगलीं देवाची मोगाची भुरगीं आनी बावतिजमांतल्यान आमी एके भाशेन जेजूक न्हेसल्या. आनी आमी आमच्या स्वभावांतल्यान आनी आमच्या उतरांतल्यान आमी क्रिस्ती जिविताक गोवाय दिवंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांतलींच उतरां भाग्यून जॉन द एवँजलिस्ट, जॉन आनी जेम्स दोगूय भाव. जॉन जेजूक वचून सांगता, जॉन जेजूचो इश्ट आसलो, जेजूक वचून सांगता तुजो पाटलाव करिना तसल्या मनशाक आमी पळयला आनी तो देंवचार काडटा, आमी ताका बंद केलो. तुज्या नांवान खंय देंवचार काडटलो तो? तांकां राग येता, एक जेलसी जाता.
जेजून आमकां पावत दिल्लो, बट देर इज समबडी एल्स युजींग हीज नेम एंड हिलींग पीपल. तांणी केल्यार आमचें कितें? आनी जेजू काय बरें शांत जेजू तांकां सांगता, कित्याक बंद केलो ताका? म्हज्या नांवान कोण विजमीत करता आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयत असलो कोणूच ना. क्लियरली सांगता, कोणूच ना. करून दिता, तुमी बंद करिनाका. म्हज्या नांवान तो तर बरो करतालो, करून दी. भाव म्हणिनो, आज आमकां क्रिस्तांवांक खूब गरजेची शिकवण. सो मच ऑफ जेलसी इन इच अदर. जायते फावटी so much hatred. We tend to talk against one another so very easily. Even over a drink, कितें करतले गजाली केली, एकामेकाचें नांव बिडाल केलें. जायते फावटी आमकां दिसता वेस्टर्न क्लोथ्स घातली, गोड्यांक बरें बरें बेंतीन घातलें, खुरीस घातलो, जायतीं देवस्थान गेलीं आमी क्रिस्तांव. ना, तुज्या जिविताचे चालींतल्यान तुवें जेजूक गोवाय दिवंक जाय. यू हॅव द मॅजीक रिंग इन यू. आनी तुज्या उतरांतल्यान आनी तुज्या कोन्यांतल्यान तुवें तुजो स्वभाव, क्रिस्ती स्वभाव दाखोवंक जाय. आनी हें बाबा म्हणिनो आज इज अ व्हेरी चॅलेंजींग टास्क फॉर ऑल ऑफ अस. सादेपण आमच्या जिविताचें, मोगाळ आमी, शांत आमी, वी आर cheerful, we are joyful. Is that joy in our hearts as Christians that we belong to God? Is there understanding? Is there happiness? Is there peace with us? आणि भावडीनो, हें खूबच गरजेचें आज. We can proclaim Christ more than preaching by our lifestyles. आमच्या सादे जिवितांतल्यान, आमच्या मोगाळ उतरांतल्यान, आमच्या घरांत थोडे फावटी भिरांत दिसता. माय केन्ना तापत, पाय केन्ना तापत, भुरगीं केन्ना बोबाड करीत, कोणाक सांगूंक जायना. Do we have that ring which makes us always joyful, cheerful, udar, mogal, kakutsal? वो आमी सोदता तें ring, हे भुरग्यां भाशेन. Which is that original ring that will make us cheerful, joyful, happy, at peace, kind, generous? हें ring बांबडीन आमकां दिल्लें आसा सगळ्यांक. आमी आमकां उगडास करुया आज घरा वयता आसतना. I possess that ring as being the son or daughter of God, as being a person created unto the image and likeness of God. आमचे सगळे हो देवाचो रूपकार परजोडूंक जाय. तेन्नाच की वी हॅव दॅट मॅजीक ring which makes us joyful people. तो जेजू आज आमचे बरोबर येतलो ह्या अवतारार. मागुया ताचे. आमी सगळीं जेजूक न्हेसल्या. ऑन आवर डे ऑफ बॅप्टिजम a candle was given to us, क्रिस्ताचो उजवाड. हो उजवाड विशालकायेन परजोडुया, दुसऱ्यांक दिवया आमचे बरे उतरांतल्यान आनी आमचे मोगाचे जिविताचे चालींतल्यान. भेटवणेक आमी गायन गावया. सर्वेस्वरा मानून घे. C30 पान 42, C33 पेज 42. सर्वेस्वरा मानून घे आमची गाना. सर्वेस्वरा Dita,
भयणी भावांनी आमचें बलिदान सर्पवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने मोहिमेत आमच्या याचे पवित्र विचाराक सर्वेस्वराक मागून घेऊन. सर्वेश्वरा, तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका आतां भेटूंक आयल्या. ते आमकां आनी आमच्या आदी मरून गेल्ल्या झेवियर मेंदिसाका सासणाच्या जिविताक उपकार अशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थाय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूं. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलो. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमच्याय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolorosos orbis portum, sorganis salsar gloria, luciamoi vovam, consolvi lugas sois बापा करस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आतां आमची पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशें कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसात समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतल्यान पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. Jesu melo, Jesu जिवंतलो, Jesu नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मां समेस्ता
पवित्र आत्म्या वरवीं एकचाय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश्प साहेबा, सिमियो आमचे आदारी बिश्पा, आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुजे चाकरा झेवियर मॅन्साची काकूट कर. ताका तुवें संवसारांतलो आपूण वेलाय. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे बामणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेन, आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाव भयणीनो, दर एक पावट आमी जेजून शिकयलेले मागणे आमचे बाबाचे मागणे म्हणटा, तितलेय पावटी आमी आमचे बापा भाशेन जावंक आमचे ओत्रेक उद्गारता. देव आमचो मोग आसा देव, देव आमचो काकूटसार देव, बोलेपणाचो देव, दोयाळ, समजिकायेचो, उदार, खुशाल आमचो देव. ताची खरी जाणवय आपणावन आनी जाणवयेचो मोग करून हे आमचे आताक आशिल्ल्या क्रिस्ती जिविताचे आपोवणेचें रिंग आमी सदांच उंच सांबाळूंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगत, आनी आमकां ताणल्यान पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखंदांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळी, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भारताचेर देश तिगार आनी तुजे कुशेपर म्हणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं, तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो जेजू आपल्या बागा आमी रावंक आनी आमचें जिवीत एक विस्मीत कशें जियोंक आमकां आपयता. ह्या जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. सौम्य तुजे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका पळोवकी मेवतली.
जेजू आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया ओथम्या मोच्या गायनखोर D304 560 आणि 5 D34 पेज 65. Ottobia mocia 가요골 구샤가이 울라소 오지미돌지에다 오소디우 오지미돌지에다 오소디우 지고원 예수 두개 넘어서 왔고 위는 게너 주고서 아이로 예수 유다로 아분 모서 발사로 아이로 예수 प्रार्थूया. विश्वासी देवा आमचे बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां आज दादोशी केल्या. हे जेवणा वरवीं सर्गीचें सूख तूं आमकां भासयताय. तुजी मोगाची भुरगीं कशीं बरेपण शिंपडावपी, दयाळ मोवाळ आनी शांतीचे स्वभावान जियोवपी आमकां कोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात तुमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताच्या कोन्यांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार निर्भागी आमची काळजां शेवटाचें आमी गायन गावया की 7 पान 142
Case 7, page 142. निर्भागी आमची काळजा काळोखाल बुडून आसली निराशी दुखा बोरीत आमची दूख सुखेन जाली निर्भागी आमची काळजा काळोखाल बुडून आसली निराशी दुखा Aucitul suchesali Karzaco uswar Jesu Monaco proca Jesu Urico porsol Jesu Cilico surya Jesu Karzaco uswar Jesu Monaco proca Jesu Urico porsol Jesu Cilico surya